first of all, congratulations for the Computer Dealer Forum for organizing this type of exhibitions in the state of Goa. I also welcome for those who have come from the outside the state to exhibit your product here. So really, it is one of the best exhibitions we have ever. म्हाका प्रॉडक्ट डिस्प्ले केल्या पयलीं हांवें पर्सनली एक्झिबिशन तेजें पळयलें आनी हांव मुद्दामून म्हणजे दोतोरान आत्तां अपील केलां फॉर द लोकांक म्हणजे स्पेशली तर म्हणणें आहा दोज हू आर डिलिंग विथ द IT इंडस्ट्री, especially those who are studying the IT and those who are pass out from the IT and those who are required the IT equipment, they should visit these exhibitions. आज आणि फाल्यां 2 दीस ही एक्झिबिशन आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचें आनी एट द स्टेट ऑफ द आर्ट अशा आनी मेन प्लेसीचेर एक्झिबिशन पळोवपाक मेळचें ना. तेंच्यांनी एक्झिबीट केल्या तितून स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्युटींग, ICT प्रॉडक्ट, सेक्युरिटी एंड सर्वेलन्स, IoT, रोबोटिक, मल्टीमीडिया, डिजिटल सिग्नेचर, audio, video, IT, education and skills, cloud computing, storage, IT, tenements, power conditioning, UPS, financial enterprises, web technology, the computer gaming, telecom, and it is a lot more. कितलेशूच म्हणजे IT सोल्युशन्स जे आसा पळय जे आज रिक्वायर्ड आसा ते तेंच्यांनी हे GTech फोरमांतल्यान तेंच्यांनी हांगासर अवेलेबल केल्या. म्हाका दिसता मॅक्झिमम दोज हू आर IT रिलेटेड आसा तांच्यांनी येवन विदीन अ शॉर्ट स्पॅन हे आयज आनी फाल्यां भितर पळोवचें. गोंया खातीर अशा पद्दतीचे तेंच्यांनी जे एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज केला मना पासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमी ताका ल्हानसो तेंको दिता, आमी व्हडलो म्हणना. म्हणजे योगेशान सांगलें तशें आमचे ITची कॉर्पोरेशन्स फक्त ताका ल्हानसो सपोर्ट करता, बट इट इज ओनली पॉसिबल because of the support of these all exhibitors, those who have come all the way from the different part of the country. So someone had come from Gujarat, someone had from Delhi, Maharashtra, from all the states, and they have exhibited their product. समेस्त गोंयकारांक परत एकदा आव्हान करता आणि अशाच पद्दतीचे एक्झिबिशन्स ही रिपिटेडली एटलिस्ट वन्स इन अ इयर जावप. ती एडवान्स टेक्नॉलॉजी जी IT सेक्टरांत येता ती पळोवपाची संद आणि ती यूज करपाची संद, घेवपाची संद आमी बऱ्याचशा डिलरां कडेन गव्हर्मेंट इज डिलिंग विथ देम फॉर द डिफरंट IT प्रॉडक्ट्स. डॉक्टरान जशें सांगलें वी आर कमिंग अप विथ द डिफरंट IT सोल्युशन्स and it is only possible the IT solutions आमी मॅक्झिमम टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता आणि गोवा गव्हर्मेंट डिफरंट IT सोल्युशन्स सातत्यात एडॉप्ट करीत आसा. इन फ्युचरूय बी अशा पद्दतीचे IT सोल्युशन्स कंटिन्युअसली तेजो वापर सरकारान कंटिन्युअसली आमी करतले जेणे करून आमकां लोकांक सर्वीस डेलिव्हरी करपा खातीर खूब इजी जातलें फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनस आनी ईज ऑफ लिव्हिंग अँड टू इन्क्रीज द हॅपीनेस इंडेक्स. ह्या सगळ्या हाचो सातत्यात उपयोग जाता. आमी म्हणटा की ऑनलायन सर्विसीसचेर वता आसतना मोर दॅन 121 सर्विसीस आमी ऑनलायन दिवपाक शकले विथ द हेल्प ऑफ द सिटीजन सर्वीस सेंटर, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर. आमी ग्रामीण मित्र इंट्रोड्यूस केलो सो दॅट आमी फक्त म्हणजे अंत्योदय म्हणना, आमी लास्ट पर्सना पर्यंत सर्विसीस व्हरपाक सुद्दां नॉट ओनली द सोशल वेलफेअर स्किम्स but the services of the government of India and government of Goa ह्यो लोकां कडेन कश्यो पावतल्यो हाचो उपयोग सातत्यात केला. आनी म्हाका दिसता ग्रामीण मित्र आमचे परत कॉमन सर्वीस सेंटर हाचो यूज करून आमी द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी हाच्या पर्यंत सातत्यात पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी पावता, हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन प्रयत्न आसतलो. सो वन्स अगेन आमी कोडिंग एंड रोबोटिक इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत फ्रॉम द 6 to 9 स्टँडर्ड हांवें एक स्टॉल पळयतालो विच इज अगेन द कोडिंग आनी रोबोटिक ह्या सेक्टरांत आसा. सो म्हाका दिसता अशा पद्दतीन एडवान्स टेक्नॉलॉजी आमी गोंयांत प्रत्येक फावटी यूज करपाक शकतले. Once again, I am welcoming all those who are the exhibitors who have come and exhibited your product in the state of Goa. So my best wishes and my best luck. So definitely I'll inviting you to be the setup your small unit in our state of Goa. We are welcoming you through our investment promotion board in a single window clearance. We are ready to facilitate. Mostly the Yogesh and Simon, he'll ready to facilitate you to do the your setup in the state of Goa. So I'm welcoming you on behalf of the government of Goa, behalf of our IT department and ITG corporation. Thank you very much. आमचे GTech गोवा टेकाचे एक्झिबिशनाक आज आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, माझे कलीग आणि वास्कोचे MLA संकल्प बामणकर, कॉम्प्युटर डीलर फोरमाचो अध्यक्ष आसा सायमन फर्नांडीस
ITGचो MD प्रवीण ओनवडकर, हांगाचे सगळे असलेले प्रेस, जे एक्झिबिटर पार्टिसिपेट झालेले असतात, ते सगळे कंप्युटर डीलर फोरमाचे मेंबर्स, सगळ्यात पयलीं हांव कंप्युटर डीलर फोरमाचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी हे बरें एक एक्झिबिशन तशें जर पळयशात जाल्यार IT इंडस्ट्री सगळ्यांत रिचस्ट इंडस्ट्री. देशांत आमचा GDP 9.3% ऑफ GDPचो जो ग्रो हे आसा ते IT इंडस्ट्री करता आणि आमच्या देशा भायर जे एक्सपोर्टिंग करता ते अराउंड 56%. आणि तुम्ही जर ओव्हरऑल जर पळयशात तर रिचस्ट बिझनेसमॅन कोण जाल्यार तो IT इंडस्ट्री. हॉस्पिटल ओनर न्ही, पॉलिटिशियन न्ही, मायन ओनरय न्ही, जाल्यार तो IT इंडस्ट्री. सो तुमकां म्हाका इतलेंच सांगपाक दिसता की IT industry is a booming industry. It is an industry which has got lot of future. All the future things which are going to happen, IT has come in medicines also. All robotic surgeries and all, they are now very common. It is no more a thing which is that you have to go out of India or something. It is happening everywhere. Every, top cities, these robotic surgeries are happening. So basically, आजचे जे exhibition आसा, आमच्या गोव्यान सुद्धा अशे कितलेशेच आज आमच्या गोव्यान कांयच ना म्हटल्यार 1,500 भुरगे इंजिनियरिंग भायर पडटात. 8 इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसात आणि ल्हान मोठे 200 स्टार्टअप आसात आणि ह्या स्टार्टअपा खातीर आमचे IT डिपार्टमेंट कितलोसो सपोर्ट करता, फंडिंग करता इनिशियली. हांव तुमकां इतलेंच सांगता की गव्हर्नमेंट आमचें जे सरकार आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत and आमचा IT मिनिस्टर रोहन कवटे, we are proactive, we are helping, we are coming quite forward. We are having आमचे सगळे स्क्रीनिंग मिटिंग जाता, एम्पावर्ड IT कमिटी आसा, तांकां आमी सगळो पर्यंत हेल्प करता. कांयच ना म्हटल्यार आमच्या गोव्यान IT कंपनी अराउंड ल्हान मोठे अराउंड 150 आसा. येस, आमच्या कडेन अजून IT कल्चर गोव्यान येवपाक जाय. कित्याक म्हाका केन्ना केन्ना एज अ IT चेअरमॅन खूब दूख दिसता की आमच्या गोव्यांतले कितलेशेच भुरगे जॉबा खातीर IT च्या म्हणून भायर वता. वी आर ट्रायिंग अवर बेस्ट and soon that will be also successful. आज जे हांगा कंप्युटर डीलर जे एक्झिबिशन केला, ह्या एक्झिबिशनाचो हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता ह्या मिडिया मार्फत की प्लीज तुम्ही ह्या एक्झिबिशनाचो फायदो घेयात. हांव आणि आमचे CM आणि म्हजो कलीग संकल्प म्हणून आमी एक्झिबिशन पळयलें. आज कितलेशेच गोष्टी आयल्यात की एक टायम कसो आशिल्लो फक्त CCTV कॅमेरा आशिल्लो, पण आज ताका कितलेशेच फ्युचर ऍड जाल्ले आसात. एक टायम आमी जस्ट कंप्युटर स्क्रीन पळयताले, नाजाल्यार सादो एक लॅपटॉप पळयतालो. देर आर सो मेनी थिंग्स विच हॅव बीन एडेड आणि ह्याची गरज आसा. दिस हॅज सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लेम इन द सेन्स जे आमकां जे पयलीं मनीस लागताले कामाक ते कमी जाल्ले आसा तुका, प्लस क्वॉलिटी वाडलेली आसा तुका. आज ही क्वॉलिटी वाडल्या म्हणजे बिझनेसाक खुबश्यो गोष्टी हेल्प जाता. आणि IT इंडस्ट्री आमकां सदांच कितें दिसता, IT भुरग्याकूच जॉब दिता ना, IT भुरग्याकूय दिता पण ताका एन्सिलरी सपोर्ट लागता. खंय जर एक IT बरो हब जालो जाल्यार ताका हाऊसकीपिंग लागता, बाकीचे स्टाफ लागता, तुका सिव्हिल वर्क. सो बेसिकली आणि गोवा हॅज गॉट द बेस्ट ऑफ एनवायरमेंट फॉर IT इंडस्ट्री. इट इज जस्ट दॅट वी हॅव गॉट दॅट स्मॉल इनिशियल रेजिस्टन्स to ice break, and I'm sure under the leadership of Dr. Pramod Sawant and Rohan Kavte we will able to break these. And with all your support, I once again thank Computer Dealer Forum for organizing such a wonderful event, and I'm thanking our CM for his precious time. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.